सुरुवातीक गीत घेऊया A7 पेज नंबर 4 A7. Sorbe sporazzo por vos, sordo braporo sporto, sorbe sporace modi, soglia poro sus forte, deva c'adora soruia, tacia mondira somuia, deva c'adora soruia, tacia mondira somuia, deva c'adora soruia, tacia mondira somuia, deva c'adora soruia, tacia mondira somuia. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसू. प्रितीच्या भावां भयणांनो, आयज सोम्याच्या स्वर्ग प्रवेशाची दोबाचीक परब आमी समरमता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय वाट सोम्याच्या स्वर्ग प्रवेशाच्या बरवर्साचे ठिकाण आमच्या फुडाराचें. देवान आमकां ताचो मोग करूंक, ताची वळख घेवंक, ताची सेवा चाकरी करूंक आनी सर्गीचें सूख भोगूंक रोचलात. आमच्या पवित्र सोबेची मुळावी दोतोन आमकां शिकयता. ह्याच बरवर्सान आमी आमचें जिवीत सर्गीच्या राजाचेर नदर लावून संवसारान देवाक मानता तसलें जिवीत जिवंक प्रयत्न करता. आमचो स्वर्ग प्रवेश आमकां आमचे लोक सोदतल्या संवसारी वस्तूचेर न्हय, पूण ना सोदतल्या सर्गीच्या सासनीक राजाचेर आसूंक उगडास करता. आमच्या चालत्या जिवितान वादळ मोडां उप्रासतात तेन्ना आमचो बरवसो सर्गीच्या राजार तीर धरूंक आनी आमच्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी सोम्या जेजूचे नीज गोवाय जावंक ह्या पवित्र मिसाच्या बेडेंतल्यान मागुया. आणि आमच्या चालत्या जिवितान जेन्ना खोस त्रास आमचेर आयल्यात तेन्ना आमचो बरवासो हाल्ला. अदीक करून आमच्या घराब्यान कोण मेला तेन्ना तो सरकार वेता हो आमचो भावाटूय हाल्ला. ह्या निर्सोल्या पातकांचें देवा लागीं आनी एकामेका लागीं मागुया. सोर पुर्वेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयण्यांनो, म्हजो गुन्यांव उचारूंक सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच वार बरी सगल्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयण्यांनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करा म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुर्वेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Deva con soregi
आनी शांती बऱ्या मोनाच्या मनशाक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्विदार देवा बापा आमी तुका वाकांता आमी तुजी स्तुती करता आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका महिमा दिता तुझ्या थोर वैभव पासोन आमी तुका दिन वाजता सोम्या एकल्या जोडीत भूता जेसू क्रिस्ता सोम्या देवा देवाचे शेल्ये बापाच्यो पुता तू संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलोत कोर तू संवसाराचे पाप काडटाय आमचे मागणे आयकून घे तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकलोत कोर या पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाची मोहिमेत जेसू ख्रिस्त एकलोच तू पवित्र एकलोच तू सोमी एकलोच तू बोवळतो प्रार्थुया ओगीच रावन आमचे इंतेसांव बापाक उबारुया हेमी साव तुमचे बसत भेटयता आयज आपल्या काजाराचे वरस मनयतात सेल्वीन आनी तेरेजा तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया सोर पुर्वेदार देवा जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताच्या स्वर्ग प्रवेशान आमी भोव संतोसतांव आनी तुका दिन वाचतांव ताची मोहिमा आमचेच मोहिमेचो बरवासो कित्याक तो आमचे मस्तक आनी आमी ताचे कुडीचे सांदे जूय आमचे आदीं मस्तक मोहिमेन गेला थंय आमी ताचे कुडीचे सांदे बोरवाशान पावूं शिकोर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याचे एकवटान जी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप मोगाल थियोफील जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्ना तावन ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो त्या दिसा पर्यंत ताणें सगल्यो वस्तू केल्यो आनी शिकयल्यो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आपणे विचून काडलेल्या दोन दुतांक ताणें आज्ञा दिल्यो ही सगली खबर म्हज्या पयल्या पुस्तकांत हांवें बरोवन दवरल्या आपल्या कोश्टा मरणा उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण चिनोस्पार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयलें 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राजा विशीं तांचे कडेन उलयलो तांचे संगाती जेवणार आसतना जेरुसालेमांतल्यान कोडसोरना जावंक पूण बापान केल्ले बासावणेक रावन जेजून तांकां फॉर्मायलें ताणें सांगलें ही बासावणी कसली ती म्हज्याच तोंडांतल्यान तुमी आयकल्या सुवामान उदकाचें स्नान दिलें पूण तुमकां थोड्याच दिसांनी पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें ते सगळे जमलोले आसतना ताणें जेजू कडेन विचारलें सोम्या इस्रायेलांत तूं आतां नव्यान राजवटी स्थापूंक वेताय जेजून ताका जबाब दिलो बापान आपले पदवीन निमलोले काळ आनी गोडयो जाणा जावंक तुमकां पडलें ना
पूण पवित्र आत्मो तुमचेर देंवतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें आनी जेरुसाल्यांत सगल्या जुदेयांत आनी सामार्यांत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात. हें सांगले उपरांत ते पळयता आसतना जेजूक वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्यां मुखां व्हेलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गार लावूनच आसले. ओवचीत दोवी आंगोस्तां घालून दोग मनीस शिसांक दिश्टी पडले. ताणें म्हणलें, गालिल्याच्या मनशांनो, तुमी अशे स्वर्गार नदर लावून कित्याक आसात? तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयला तसोच परतो येतलो. सर्वेस्पराचें उतर. आयकल्ल्या सर्वेस्पराच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. संतोसाचे उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. सगळीं म्हणुया, संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. समेस्त पोरजानो, ताळयो पेटात. संतोसाचे उल्हास सोडून देवाची वाखाणी करात. कित्याक बोवोरत्या सर्वेस्पराच्या मनशांनी बें दवरचें सगल्या प्रितुमीचो व्हरतो राजा तो. जबाब. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. तुरतुराच्या गणगणान सर्वेस्पोर चडत वेता. आमच्या देवाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात गाजोयात. आमच्या रायाच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात गाजोयात. जबाब. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. आख्खे प्रितुमीचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणायेन ताच्या मानाक वाजोंत्रां वाजोयात. राष्ट्रां वयर देव राजवट चलयता. पवित्रायेच्या शिवासनार बसून तो आपली राजवटकी चलयत आसा. जबाब. संतोसाच्या उल्हासा मदें देव चडटा स्वर्गार. बागियोन पावलून एफेसकाराक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो देव मोहिमेवंत बाप ताची पोरणीपूर्ण ओळख तुमकां मेळचे खातीर जाणवाय आनी उगडापें केला गुटाची सोजमणी दिता. तो आत्मो तुमकां दिवं कसल्याय उंच बोरवशाक देवान तुमकां आपयल्यांत. केदी व्हड मोहिमेची ग्रेसकाय आपल्या भोगतांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरल्या आनी कसली मीठ नासलोली पदवी आमा भावात्या सवें ताचें बळ दाखोळ करता. हें सगलें तुमी वळखूंक पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यानाच्या दोळ्यांक उजवाड दिवं. जेन्ना क्रिस्ताक देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केलो, स्वर्गार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो आनी सगल्या प्रधानांक अधिकाऱ्यांक पदव्यांक आनी राजां वयर ताका धरून या आनी येवचो आसा त्या काळांतल्या कसल्याय नांवाचे सत्ते वयर ताका घालो. तेन्ना ताणें क्रिस्ता सवें ती आपली पदवी दाखयली. ताणें सगल्यो वस्तू ताच्या पांया तळाक घाल्यो आनी ताका पवित्र सोबेचें मस्तक केलो. ती ताची कूड आनी सगल्यो वस्तू संपूर्ण कोर्तल्यांची बोरती. सर्वेस्पराचें उतर. शुभ वर्तमानाक उबी रावया.
वचात सगल्या राष्ट्रांतले शीस करतात संवसार सोंपो पर्यान हांव तुमचे सांगाती आसां. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. माथेवा परमणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. इकराशीस गलिलियाक जेजून आपणाक मेळूंक नेमलेल्या दोंगरार गेले. ताका पळयना फुडें ते ताच्या पांयां पडले. तरी तांतले थोडे दुबावले. जेजून फुडें सरून म्हणलें, स्वर्गार आनी संवसारान बापान म्हाका सगली पदवी दिल्या. म्हणटच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्यात तितल्योय सगल्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजे शीस करात. आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याची नांवीं तांकां पवित्र स्नान दियात. आनी सदांकाळ होय संवसार सोरो पर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसा. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रियच्या बाबड्यानो, आयज पवित्र सभा व्हडा दोबाज्यान जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची दोबाजीक परब समोरमता. म्हणल्यार जेजू स्वर्गार गेलो आनी हें सोत आमकां 3 कडेन मेळटा. पयले सुवातेर पवित्र पुस्तकान आयचें वाचपां जावं आयचें पयलें वाचप जावं आयचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता की जेजू स्वर्गार गेलो. दुसरें, आमी जेन्ना पवित्र सभा आमकां शिकयता आनी तें सोत म्हणल्यार भावार्थाची उच्चारणी. जेन्ना आमी म्हणटा तो स्वर्गार गेलो म्हणटच हें सोत आमी उच्चारता दर आयतारा दीस की जेजू स्वर्गार गेलो. आनी तिसरें म्हणल्यार जें आमकां हें सोत आमी म्हणटा आमी समोरमता आयच्या दिसा आमी जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाची परब समोरमता. बाबड्यानो, जेजू स्वर्गार वचून ताणें आमकां अनाथ कशीं सांडूंक नात. पूण जेजून सदांच म्हटलें, सदांकाळ संवसार सोंपो पर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. आनी खरेंच जेजू परतून आमच्या सांगाता आसा. उतरांतल्यान जेजू आमचे लागीं उलयता. पवित्र पुस्तकांतल्यान देवाच्या उतरांतल्यान जेजू आमचे लागीं उलयता. आमच्या सांगाता जेजू आसा. दुसरें, संस्कारान जेन्ना जेजून म्हणलें ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरपाची, हें म्हज्या उगडासाक करात. उंड्याच्या रुपान सदांच जेजू आमच्या सांगाता आसा. आनी तिसरें, पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं हांव तुमकां अनाथ सांडिना, हांव तुमकां शारती धाडटलो आनी तो तुमकां सगळें सोत शिकयतलो. म्हणटच जेजू उतरांतल्यान संस्कारांनी आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्या सांगाता आसा. बाबड्यानो, जेजू आमी जाणा पयलो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आसलो. आत्मो आसलो, मनीस जावंक नासलो जेन्ना संवसार रचलेलो पळय तेन्ना. पूण एक वेळ येयलो मनशा कुळा खातीर, मनशा कुळाक सासणाचें जिवीत दिवचे खातीर जेजू मनीस जाता. आंकवार मनीच्या कुसव्यान 9 म्हयने तो रावता. आनी आंकवार मारया ताका जळोवन दितोच मनीस कसो सगल्यांत आमचे भाशेन तो जाता, भायर रावून पातोक. नाल्यार आमचे भाशेन तो आसता, आमचे भाशेन तो रडटा, आमचे भाशेनूय राग येता. आनी अशे तरेन जेजू सगल्यांनूच आमचे भाशेन जाता. संवसारान बरें केल्या उपरांत, खोस सोंसल्या उपरांत, खुर्सार मेल्या उपरांत पुनर्जीवन जावन जेजू स्वर्गार वेता जाल्यार आमकां सुवात तयार करूंक वेता. आमकां स्वर्गींची दारां उखडूंक वेता. आतां जेजू देव आसलो 100%, आतां 100% मॅन 100% देव. देव आनी मनीस स्वर्गात चडटा जाल्यार आख्खें मनीसकूडूच स्वर्गार वता. आनी आमी तें मनीसकूड जी आमी मासा रोगताची आमकां देव स्वर्गार वता. आनी हेंच आयची परब आमकां सांगता की आमी सगलीं स्वर्गार वेतलीं. वय आमी दुखी जाता जेन्ना आमचो कोण घोच्चो मोत्ता, जेन्ना आमच्या जिवितांत दूख येता, कोश्ट येता.
आनी वय ताणें घोडेक आमच्या जिवितांत जायतें बरें केलां आसतलें, ताच्या कोन्यांचो आमकां उगडास येता. पूण तेच भाशेन आमी क्रिस्तांव, आमी जेजूचें स्वत मानतली पवित्र सभा जाल्यार आमी स्वत मानूंक जाय की हांगा जिवीत सोरोना तें बदलता. म्हणल्यार आमी एक दुसरी कूड स्वर्गार घेता, आमचो आत्मो आनी कूड, आनी हेंच आमी कुडीचें पुनर्जिवनपण आसा हें आमी स्वत मानता. म्हणून बाबड्यानो, निराशीपणान जेजू आमकां बरो वाचो, आनी हे पासत आमी निराशी जावचें न्हय. जायते फावटी आमी इतलें बरें करून आमकां तर बरें मेळना, नाल्यार आमी जायते फावट म्हणटा बरें करून कसलोच फायदो ना. कितले जाण बरें करतात ते बाबडे मरोन गेले अशें आमी म्हणटा. पूण बाबड्यानो, तांचें जिवीत हांगा कोबार जावं ना. बरें केल्यात ते सर्गींच्या राज्यान गेले. आयच्या वाचपान आमी आयकलां कशे तरेन बोडवो येता आनी तांकां सांगता तुमी कितें पळयतात. ते जेजूक स्वर्गार वता आसतना पळयतात, आनी जेजू तांकां म्हणटा सगल्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात, आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दियात. मागीर बाबड्यानो, मिलाग्री पळोवपाक, ओचोऱ्यां पळोवपाक, जेजूक वयर पळोवपाक बरें दिसता. पूण आमच्या जिवितांत जेन्ना कोश्ट येता, त्रास येता, आटेविटे येता, तेन्ना जेजूक अणभवूंक आमकां अवघड जाता. आयच्या जेजूच्या स्वर्गात चडण्याची परब आमकां सांगता की वयरूच पळोवन रावनाकाय, तुवें वचूंक जाय. जावं तुज्या घोराब्यान, वावराचे सुवातेर, इस्कॉलान, कॉलेजीन, खंयसरूय वच आनी जेजूक परगट कर. म्हणल्यार बऱ्यो कन्यो आदार. आनी हेंच जेजू पावलूक म्हणटा. जेन्ना पावलू क्रिस्तांवांक पिडापीट दितालो तेन्ना जेजून ताका घोड्या वयलो शेवटिलो आनी ताका विचारलें, तूं म्हाका कित्याक पिडापीट दिताय. म्हणल्यार हांव क्रिस्तांवांनी आसा, हांव म्हजे पोरजेन आसा. जेजू मस्तक, आमी सांदे. म्हणत जेजू आमच्या दर एकल्याच्या काळजान आसा. आनी ते पासत आमी हें स्वत मानूंक जाय की जेजू तर म्हज्या काळजान आसा, जेजू दुसऱ्याच्याय काळजान आसा, आनी ताचे सवें ताची हांवें सेवा करूंक जाय, ताचो हांवें मोग करूंक जाय. बोगसणें परगट करात, वचात बोगसात. हय बाबड्यानो, हांगा तुवें आमकां राग येता, पूण आमी बोगसूंक जाय. आनी हाचे नमुणे आमकां जायते जाण मेळटात. सगल्या संवसाराक वचात. बागयोन फ्रांसीस शावियर पयले ते 12 जाण गेले जाल्यार मागीर जायते शीस बागयोन फ्रांसीस शावियर पयस पयस देवाचें उतर परगटूंक गेलो. आमकां घोडेक पयस पयस वचूंक पडना जायत, पूण आमच्याच गांवांत, आमच्याच घरांत आमी आसा थंयसर आमी जेजूक परगटूंक जाता आनी आमी बऱ्यो कन्यो आदारूंक जाता. म्हणटच बाबड्यानो, आमी जेजूक अणभवया. जेजू गेला आनी आमकां सांडूंक ना, पूण आसा तो आमचे मदें. हें स्वत आमी वळखून घेवया. आनी आमी स्वत मानता की जेजू स्वर्गार गेला, तेच भाशेन आमी स्वर्गार वेतलो. म्हणटच आमी निराशी जावचें न्हय. केन्नाच आमच्या जिवितांत जेन्ना दूख येता, कोश्ट येता, त्रास येता, आटेविटे येता, तेन्ना आमी बोरवाशान रावया की कोणूय तो जावं, जो मेला बऱ्या कन्याचें फळ ताका मेळटलेंच. आनी म्हाकाय जेन्ना आमी बरें कोत्ता, जेन्ना आमी बऱ्यो कन्यो आदारता, ताचे कशे प्रमाणे जियेता, तेन्ना बऱ्या कन्याचें फळ आमकां स्वर्गार मेळटा. म्हणल्यार आमी जेजूक रूप पळयतले. आतां आमी जेजूक खुणेच्या रुपान पळयता, उंड्याच्या रुपान पळयता, उतरांतल्यान पळयता, संस्कारांनी पळयता. पूण एक वेळ येतलो जेन्ना आमी जेजूक रूप पळयतले. जेन्ना एक वेळ आसलो मनीस कसो जेजूक तांणी रूप पळयलो शिसांनी आनी जायत्या लोकांनी. आतां जेजू न्हयच फकत जुदेवांचो, पूण जेजू आख्ख्या संवसाराचो. देखीक जेन्ना बागयोन जुजेवाज ताचें घर आमी जाणा सांकवाळे आसा. आतां जेन्ना बागयोन जुजेवाज बागयोन म्हणून पाचारूंक नासलो तेन्ना ती परब थंयसर समोर रमताले. कित्याक ती त्याच लोकांक आसली. कित्याक आजून सगळ्या संवसाराक परगट करूंक नासलो. पूण एकदां जुजेवाजाक बागयोन म्हूण पवित्र सभेन परगट केलो, पाप साहेबान परगट केलो. आतां जुजेवाज फकत सांकवाळेचोच न्हय, जुजेवाज आख्ख्या गोंयचो आनी आख्ख्या संवसाराचो. तेच भाशेन जेजू जेन्ना मनीस रुपान आसलो तेन्ना तो वय जेरुजाल्यान दिश्टी पडटालो, जेरुजाल्याकूच. पूण आतां जेजू जेन्ना वयर गेला, स्वर्गार गेला, आतां न्हयच फकत जेरुजाल्याक, पूण सगल्या संवसाराचो जेजू आमचो जेजू. हें आमी स्वत मानूंक जाय. म्हणटच बाबड्यानो, येता त्या आयतारा आमी पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब समोर उरतले. म्हणटच हे 8 दीस खेरीत भाशेन
एक नवेन कशें आमचे भितर करुया आनी पवित्र आत्म्याक उलो मारुया. जेन्ना जेजू स्वर्गार गेलो ताणें तांकां अनाथ सांडूंक ना पूण तांचेर पवित्र आत्मो पाठयलो. आनी ह्या पवित्र आत्म्यान बरोवन शीस जे भिवंकुरे आसले, जे एका कुडान लिपलेले आसले, आतां जेन्ना ते पवित्र आत्म्यान भरले तेन्ना वेता थंयसर जेजूक परगटूंक लागले. जें जेजून तांकां सांगलेलें, जें जेजून तांच्या फुड्यान केलेलें, ज्यो वंपारी तांकां सांगलेल्यो ताचो सगल्याचो ओर्द तांकां मेळ्ळो. आनी ते पासत जायत्यांनी बरोवन दवरलें पवित्र पुस्तक, जायत्यांनी परगट केलें जें जेजून केलेलें पळय तें. म्हणटच आमी तो जेजूचे ओळखीन आनी मोगान वाडटले जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याची गरज. आनी जेजू म्हणटा माग आनी तुका मेळटलें. अदीक करून जो कोण पवित्र आत्मो मागता ताका दिल्या बगर रावचो ना. आनी ते पासत बाबा पवित्र आत्म्या बरोबर आमकां सगळीं देणी मेळटात. म्हणटच मागुया पवित्र आत्म्याक ह्या सुमानान आमी पवित्र आत्म्याक आमचेच भितर उलो करुया. जेजू तुज्या पवित्र आत्म्याक म्हजे भितर पाठय. वय आमच्या बावतिजमा दिसा आमकां पवित्र आत्मा मेवला, आमच्या क्रिस्मा दिसा आमकां पवित्र आत्मा मेवला, पण जितले पावटी हांव पवित्र आत्म्याक उलो मागता तितले पावटी तो म्हजे भितर वावर करता. म्हणटच बाबड्यानो वेता थंयसर आमी जेजूक परगट्टेले जाल्यार, ताळण्याचेर जैत ओत्तेले जाल्यार, बरें कोत्तेले जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याची गरज. आमचेच अस्तंगी जायना. आनी हें जेजू जाणा देखून ताणें शारोती पाठयलो, पवित्र आत्मो पाठयलो. म्हणटच ह्या सुमानान आमी पवित्र आत्म्याक उलो मारुया. पवित्र आत्मो जेजूचेंच आसलें. जें जेजू सांगलें ताचो उगडास करता आनी त्यो मिलाग्री पवित्र आत्म्या वरवींच घडटात. म्हणटच बाबड्यानो दोळे केल्याक आमकां पवित्र आत्मो मागुया आनी आमी स्वर्गारूच दोळे लावन रावचे सुवातेर आमी ह्या संवसारान वेता थंयसर बरें करीत रावया. सगळीं उबी रावया आनी हें सोत आयज आमी व्हडल्यान पुत्तून उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पोरवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरबी सुमवलो, आंकवार मरे तावन जल्मलो, पोंच पिलेता काळ ताणें कोस सोंसले, ताका कुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनी किपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनोन जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर पोरवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकचार, पातकांचें बक्षणे, कुडीचें पुनोन जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमकां देवाच्या आदाराची गरज हे वेळार विखायन आमच्यो गरजो देवा मुखार घालुया. देवान सगल्यो वस्तू ताच्या पांयां तोळा घातल्यो आनी ताका पवित्र सभेचें मस्तक केलें. आमच्या दोर्मीक फुडाऱ्यांक पुनर्जीवन जालोल्या जेजून ताच्या मुण्यारपणान मार्गदर्शन दिवंक आनी मोगान जाणवायेन आनी काळजीदारपणान आपले पोजेक सर्गीची वाट दाखोवंक उतरांतल्यान आनी कोन्नांतल्यान दाखोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दोयार बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची मागणूक कर. स्वर्गार आनी संवसारार बापान आमकां सगली पदवी दिल्या. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी आनी भोव करून आमच्या क्रिस्ती राजकी फुडाऱ्यांनी सोम्या जेजूची वत्ती पदवी वळखूंक सोम्या जेजू भाशेन नितीन, सोतान आनी दोयाळेन पोजे पासत वावरूंक आनी समाजांत शांती आनी एकचार हाडूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दोयार बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची मागणूक कर. तुमी अशे स्वर्गाक नदर लावूनच कित्याक आसात? जिवितान बरोसो सोडून क्रिस्ती भावाताय पयस गेलेल्या भावा भयणीन सोम्या जेजूचे नदर मारून आपल्या काळजा मनाची नवसोडणी करून सर्गीच्या राजाचेर दोळे लावून ह्या संवसारांतल्या आव्हानाक बरोशान फुडो करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दोयार बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय,
सोंपोपर्यान हांव तुमच्या सांगाताक आसा. संपूर्ण साधनाचो प्रभाव आम्हा समेस्तांचेर जायतो पडटा. ह्या परिस्थितीन आमी ह्या साधनाचो गुलाम जायना जावंक, पूण आमचें जिवीत शुभ वर्तमानाच्या तत्वाचेर बांदूंक जेजूचे गोवाय आमी समाधान जावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. दोयाळ बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकूट कर. हे वेळार ओगीच रावन आमच्यो दर एकल्याच्यो गरजो देवाक सांगुया. सर्गींच्या बापा, थोड्योश्यो गरजो आनी मागणी आमी तोंडान उचारल्यात. काळजा मनान जायते मागचे आसा. ह्या संवसाराक शांती फावो कर. अदीक करून झूज चलतल्या देशांनी अमेरिका, इराण, रशिया, युक्रेन, इस्रायल सगळ्या लोकां मदें शांती हाड. आनी आमकां दर एकल्याक तुज्या पवित्र आत्म्यान बोर. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Świętantli sogli końcani bija, somnitli sogli volani pika, Buku to vauraso, sontos to koštaso, urume tam čačevnaso. Dori bapa dana sobar, gurun tu so ekos sonskar, tace vorbiami eka sakyan, ektai saunikvis duše mukar. Dori bapa dana sobar, gurun tu so ekos sonskar, tace vorbiami eka sakyan, ektai saunikvis duše mukar. Świętantli sogli końcani bija, somnitli sogli volani pika, Buku to vauraso, sontos to koštaso, urume tam čačevnaso. Dori bapa dana sobar, gurun tu so ekos sonskar, tace vorbiami eka sakyan, ektai saunikvis duše mukar. म्हज्या बाबण्यान म्हजें तुमचें बलिदान सर परविदाद देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. या तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नाके पवित्र सभेच्या गांवांत सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा, तुज्या पुताच्या अजापवन सोर प्रवेशाच्या मानाक आमी हें बलिदान खालतेपणी भेटयता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं आमी सगळीं पावंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. Ani तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजा उबारा. आमी ती सर्वेस्पराता उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. Uj अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोरवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा सोमी जेजू मोहिमेवंत राजा पातकाचेर आनी मन्नाचेर जैत व्हरून देरुताच्या जैता गायना मदें दोबाज्यान स्वर्गार चडून गेलो. देवा आनी मनशा मदें मदेंच तो संवसाराचो मनसुबेदार आनी सर्गीच्या दळबारांचो धोनी. आमची किरकोळ गोत साणून वेचाक न्हय, बगोर आमी ताच्या सांद्यांनी आमचें मस्तक आनी ओरोम गेला थंय ताचे फाटल्यान वेतल्या म्हूण आमकां बोरवांसो दिवच्याक तो आमचे मदलो तुजेशी आदी फुडेंच उतरून गेलो. देखून पास्काच्या संतोसाच्या नादार सगलो लोक, सगलो संवसार
उल्हासता तुजे मुखार तशेंच सर्गीच्यो सोर पदव्यो आनी देवरुतांचो दोलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबनासतना गायतात. Povit, 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 dolbaraco sorris por Dios. Sorgani sosar bolia, ducha vojbova. Hosana, Usus sorgi, Hosana, Usus sorgi, sorves poraci navi, yetato subagi. Hosana, Usus sorgi, Hosana, Usus sorgi. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवितपणाची झर देखून दोवा परी तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आप खोशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco gut, Sumia, ami ondo kata, ani ekasitle pieta, title pati tu porot Jesús, tuझे मरण पोरगोटा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खेप तुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बागेवन बापा आनी फिलीप नॅरी आमच्या गोणी बापा, सिमिया आमच्या दारी गोणी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या बोरवाशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांचोय उगडास कर आनी तुजी काकुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागेवन आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, बागेवन जुजेतीचो पती, बागेवन धर्म दिता आनी सर्व काळीत कमावल्या त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर, बागेवन जेवाजा बरोबर, बागेवन तशी शेवेरा बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगातात तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. ताची उर्वी आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पोदवेदार बापा सोरमान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणान. Amen. आमी आमच्या बापा म्हणटा तेन्ना स्वर्गीच्या म्हणटा. होय, जेजू स्वर्गार गेला पूण आमकां अनाथ सांडूंक ना. सगळीं आमी
स्वर्गार आयलेली ताका जाय. आमचें जिवीत ताच्या हातान घालून वेता थंयसर बऱ्यो कन्यो आदारूंक आनी सर्गीच्या बोरवाशान जिवंक आमी मागणें करुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नाव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बक्षिस आनी आमकां थाळणीन पडूंक दिनाका वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्णारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवाशान ओतरेकतले आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजे सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां आशेन दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय. पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाटाचेर दिश्ट घाल. तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुमयात तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. सोर पोरवेदारा आनी सासनाच्या देवा ह्या संवसारांत जियेतल्यांक सर्गींच्या वस्तूंचो अनुभव घेवंक तूं फावो करताय. जंय आमचें सैम तुका एकवटलां थंय क्रिस्ती भक्तीपणाची उर्बा आमकां व्हरूं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमे वरवीं. आमेन. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. देवाचो एकलोच जोडीत पूत आयज स्वर्गार चडून गेला आनी तुमकां आपूण आसा थंय येवंक दार उक्तें केलां. तोच सोर पोरवेदार देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. जसो जेजू पुनर्जिवंतपणा उपरांत आपल्या शिसांक दिसती पडलो तसोच मनसुबेदार कसो येतलो तेन्ना तो तुमकां काकुतीन भरलेलो दिसती पडूंक सोर पोरवेदार देव तुमकां फावो करूं. आमेन. आनी तो बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला म्हूण तुमी सोत मानतात. तो आपले बासावणे प्रमाणे संवसार सोरोपर्यान तुमच्या सांगाता आसा म्हूण तुमकां संतोश भोगूं. आमेन. आनी सोर पोरवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सोराकाल आसूं. आमेन. वचून याद तरी शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. शेवटाक गीत घेवया F20 पेज नंबर 95. F20. संसार सोपो पोरया तुमचे सांग
तुमचे संगाती हांव आसा बापान म्हाका धाडला तसो तुमकां धाडटा पवित्र आत्मो घेया दाशा बोळान सोगतीन देसान सोगल्या बोचे